आज एक व्हडलो विषय आसता जो आमी 8 महिन्या पयलीं सांगिल्लो की गोंयांत जॉब विकले वता. गोंयचे जे सरकारी नोकऱ्यो आसा ताका एक प्रायस टॅग लागिल्लो आसा. म्हाका दिसता 8 ते 6 म्हयने जाले आमी ह्या विशयाचेर उलयताले, पूण खंय तरी सरकार ओगीच आशिल्लो. देन कम्स अ शॉकिंग न्यूज ऑफ वन लेडी, पूजा नायक, जिका अरेस्ट करतात आणि द कॅन ऑफ वर्म्स ओपन अप. आज एक स्टेटमेंट, आज फेसबुक पोस्ट घालप नरेंद्र सावयकरान, हू इज व्हेरी ओल्ड कार्यकर्ता, ओल्ड लीडर, माजी एमपी बीजेपीचो. धंदो नाका नोकरी जाय, ती पण सरकारी म्हूण तयार जातात नोकरी विकपी नवे कारभारी. म्हाका दिसता आज ताजेर सकयल जे कमेंट्स आयले ते पळयत जाल्यार तांकां लज दिसूंक जाय आशिल्ली अशें स्टेटमेंट करपा खातीर. कारण कारभारी हो सरकाराचे मंत्री, भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स आणि म्हाका दिसता टॉप टू बॉटम ऑफ भारतीय जनता पार्टीचे जे ऑफिस बेरर्स आसा, इन्क्लुडिंग द हेड ऑफ द स्टेट, इज इन्वॉल्व्ड इन दिस स्कॅम ऑफ जॉब्स. पूजा नायक इज जस्ट द टीप ऑफ द आयसबर्ग. एक सरकारी अधिकाऱ्यान जीव दिलो कारण ताका खंय तरी आपल्याक स्केपगोट करता कशें दिसलें. आज तातूंत एक नवी ट्विस्ट म्हणल्यार अबॅटमेंट टू सुसायड एक केस रजिस्टर जाल्या म्हादोळ पुलीस स्टेशनाचेर एट द इन्स्टन्स ऑफ वायफ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ऑफिसर. आणि कंप्लेंट म्हणटा की जर पूजा नायकान लोकांचे पयशे परत बेगीन दिवंक नाशिल्ले जाल्यार आपल्या घोव वाचपाचो म्हणून. जर सरकारान ही स्कॅमां करनाशिल्ले, सरकार जर नोकऱ्यो विकनाशिल्लो जाल्यार तिचो घोव वाचपाचो. जर नोकऱ्यांचेर प्रायस टॅग नाशिल्लो जाल्यार तिचो घोव वाचपाचो. जर नोकऱ्यांचेर प्रायस टॅग नाशिल्लो जाल्यार गोंयचो जो यूथ आसा, गोंयचो जो एज्युकेटेड यूथ आसा, तांकां जॉबां मेळपाची मेरिटाचेर हे कळून येता की हे जे रॅकेट जे आसा, जॉब रॅकेट, फ्रॉम मिनिस्टर्स, एमएलएज, ऑफिस बेरर्स ऑफ बीजेपी, एव्हरीबडी इज इन्वॉल्व्ड इन दिस. आणि सरकार खंय तरी एका मनशाक स्केपगोट करून आज हे मॅटर सोंपोवपाक सोदता. हांवें लास्ट परत एकदा सांगता, हांवें फाटले फाटी सांगले की पूजा नायक इज जस्ट अ टीप ऑफ द आयसबर्ग. पूजा इज जस्ट अ चेरी ऑन दॅट केक, बट दॅट एंटायर केक ऑफ भारतीय जनता पार्टीचो जो आसा तो ह्या घाणीन भरभटला. इट इज फुल ऑफ फंगस ऑफ दिस करप्शन, and this corruption is taking down Goa and Goan youth to a different direction. Probably God also has come as a savior to Goans, and this is exposed. हातूंत भितर सरकाराचो प्रत्येक मंत्री खंय ना खंय तरी कनेक्टेड आसा. आणि आमी मागणी केल्ली, हांवें म्हज्या ट्विटांनी सांगिल्लें, हांवें परत एकदां सांगता की हे जे स्कॅम आसा, दिस इज नॉट जस्ट ओनली कनेक्टेड टू one particular locality, but अख्ख्या गोंयांत आसा. मोर पर्टिक्युलरली 3 बायलां अरेस्ट जाता. इट इज कॉल्ड, somebody has referred them as queen of scams. But is there another larger queen to this? Is something that needs to be unearthed as far as this particular scam is concerned. आमकां जी माहिती मेळ्ळा त्या प्रमाणे कांय लागींचे लोक, जे चीफ मिनिस्टराक खूब लागचे लोक आसा, ते ह्या स्कॅमा भितर इन्वॉल्व्ड आसा. गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स इन्वॉल्व्ड आसा. एक नॉन युनिफॉर्म पुलीस ऑफिसर इन्वॉल्व्ड आसा, हू इज ऑल्सो इन चार्ज ऑफ द पुलीस स्टेशन टुडे. डीजीपी कांयच खंयच वालोर ना आणि तोच ट्रान्सफरी करता. हे सगळे घडटा कारण सरकार हॅज फेल्ड इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अँड इन टर्म्स ऑफ करेक्टिंग द करप्शन लेवल दॅट हॅज इन्क्रीज इन गोवा. हे जर सगळे सारखे जातले जाल्यार ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करचे पडटले ऑफ अ रिटायर्ड हायकोर्ट जज with 2 additional district judges retired, so that public hearings जावच्यो पडटल्यो.